This program is sponsored by BPL Happy Little Things. नमस्कार, येवकार. प्रुडंट मिडियाच्या शक्ती ह्या नवरात्री खातीरच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. नवरात्रांनी आमी नारी शक्तीची उपासना करता आणि आज खरें म्हळ्यार ह्या नारी शक्तीची उपासना करतनाच एक खाशेलो दीस आज आमी मनयता. हो सुवर्ण योगायोग अशें म्हणल्यार अतिताय जावचें ना. आयच्या दिसाचें म्हत्व म्हणल्यार आज आमी जागतीक चली भुरगे दीस हो दीस आज आमी मनयतात आनी आज आमची ह्या विशयाचेर खासा कार्यावळ आमी हांगा तुमच्या मुखार घडोवन हाडटात. आज आमच्या ह्या कार्यावळींत आमचे मदीं उपस्थित आसा डॉक्टर अक्षदा आमोणकर. येवकार अक्षदा. अक्षदा हे सायकॅट्रींत ताणें MD केल्ली आसा, तशेंच ताणें IPHBत 7 वर्सां वावर केल्लो आसा आनी ताणें निमहॅन्स बेंगलोर हांगा ऑब्झर्वरशीप इन चायल्ड एंड एडोलसंट सायकॅट्री केल्ली आसा. तशेंच दुसरे सुवातेर आमच्या मदीं आज उपस्थित आसा मॅडम दिपाली नायक. नमस्कार दिपाली मॅम. दिपाली नायक ही चायल्ड एंड वुमन वेलफेअर हाज्यो त्यो डायरेक्टर म्हण आसात आनी आज ह्या दोगांयची आमच्या कार्यावळींत खाशेली उपस्थिती आसा. आज आमी जागतीक चली भुरग्यां दीस मनयता आनी ह्याच विशयाचेर आज आमची चर्चा आज हांगा ह्या दोगांय बरोबर घडोवन येतली. पयले सुवातेर दिपाली मॅडम हांव तुमचे कडेन येता. म्हाका सांगा, सरकार मोदी सरकारान केंद्रांतल्यान बेटी बचाव बेटी पढाव ही घोशणा केल्ली आसा. तशेंच गोंयांतय बी चलयां खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी सरकार घडोवन हाडटा. अशा वेळार सरकाराची खाशेल्यो अश्यो कितें स्किमी आसात, त्यो केंद्राच्यो जावं किंवा राज्याच्यो जावं, ताचे विशीं थोडी म्हायती आमकां दिया. सर्वप्रथम सगळ्यात हांव पयलीं आमच्या माणकुल्या चली भुरग्यांक ह्या दिसाची परबी दिवपाक पळयता आनी हें सांगपाक पळयता की ती आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसात आनी ती इक्वल आसात. तांचे कडेन हें अशें कांय आसूंक जायना डिफरन्सीस अशें म्हाका दिसता आनी ती गोंयान बरे प्लेसीर प्लेस केल्ली आसात. म्हणजे थंय आमी ह्या आमच्या चली भुरग्यांक बायक खूबच माया करतात आनी 33% जनता जी हांगची फॅमिलीज आसा तातूंत फक्त एक चली भुरगेंच आसा. हें म्हाका मुद्दम सांगन दिसता. गोंयान आमी डिफरन्स तितलो कळना, पूण पिक्चर भायल्या देशां हातून स्टेटीन राज्यांनी खूब हें आसा, डिफरंट आसा. सो तें म्हाका सांगपाक जाय. आनी ही जी आमची माणकुली भुरगीं आसा, म्हणजे चली भुरगें आसा, तेका अपुरबायेचें म्हणून आमच्या सरकारान लाडली लक्ष्मी ही तर स्कीम तुमी जाणा ती सामकी अजरामर जाल्या म्हणल्या भशेन. ताजे आतां पर्यंत 67,000 बेनिफिशरीज आमी दिल्ले आसात. ताज्या नंतर आमची स्कीम आसा ती ममता, जी भुरगें गर्भवती बायल जेन्ना चली भुरग्याक जन्म दिता, कुरवार बायल, तेन्ना 45 दिसा भितर तिणें फॉर्म भरपाक जाय आमच्या CDPO थ्रू. भुरग्या जन्माक येना फुडें 45 दिसा भितर भुरगें 3 म्हयन्याचे जावपाक तेच्या पयलीं तिणें आमच्या ऑफिसान कळोवपाक जाय 1.5 म्हयने जावचे पयलीं की आपल्याक चली भुरगें जाला म्हणून. आमी 10,000 त्या चली भुरग्याच्या नांवार आवयच्या अकावंटार घालतात तिका कितें तरी हेल्प म्हणून. आनी दुसरी आमची एक आसा ती एडोलसंट गर्ल्स, पूण ती आतां केंद्रान ती केंद्र सरकाराची आसा स्कीम फॉर एडोलसंट गर्ल्स. तातूंत आमी चली भुरग्यांक फॉलीक एसिडची टॅबलेट्स, आयर्न टॅबलेट्स, तांची मेमोग्राफी टेस्ट किंवा तांची जे नवे इंजेक्शन आयिल्ले जे तांकां एडोलसंट जाता तेन्ना उपयोग पडटा ती, प्लस तांची डिवॉर्मिंग, हे सगळे फॉलोअप टेस्ट आमी आमच्या अंगणवाडी थ्रू करता. आनी तांकां आतां ही स्कीम आसा ती फक्त स्कूल ड्रॉपआउट्सा खातीर उरयल्ली आसा, सगळ्यांक ना ती. त्या स्किमीच्या अंतर्गत तुमच्यो अंगणवाडीच्यो सेविका घराघरांनी भेट दिता. तांची सर्वे केल्लो वता. तांकां बालिका
मंच म्हणून आमी एक कॉन्सेप्ट आसा, तातूंत आमी गांवच्या भुरग्यांक मंच दितात, जाणे करून ती फुडें येवन फुडें सरून लिडर जावपाक जाय, तांकां कशें फेस करप, पब्लीक कशी फेस करप, हय कम्युनिकेशन, प्लस तांकां तांची मांडप कशें, विचार कशें मांडप, तांकां कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते कशें सांगप, भिनासतना कशें सांगप, आनी प्लस आमी तांकां लिगली तांचे कडेन कितें कितें तांकां सुख सोयी आसात, लिगल अथॉरिटी, स्टेट लिगल अथॉरिटी तांकां कितें कितें हेल्प करूं शकता, तांणी कसो आवाज उठोवपाक जाय, अन्याय विरुद्ध सहन करपाक जायना, आनी तांकां गूड टच, बॅड टच हाज्या विशीं, हायजीन, मेन्युस्ट्रल हायजीन हाज्या विशीं खुबश्यो आमी तांकां सवलती दिता, म्हायती दितात, आनी तांकां तांचें आरोग्य कशें बरें उरतलें आनी ती कशी हॅप्पी उरतली, विदावट फियर ती कशी रावतली हातून सोसायटीन, तें आमी पळयतात. ओके ओके. सो बऱ्योचश्यो येवजण्यांची म्हायती आमकां दिपाली नायक हांणी हांगा दिल्ली आसा. दुसरे सुवातेर आमच्या बरोबर आसा डॉक्टर अक्षदा आमोणकर, चायल्ड सायकॅट्रिस्ट. जशें आतां ह्यो स्किमी बद्दल आमकां मॅडमीन म्हायती दिली, त्यो स्किमी आमच्यो जनते मेरेन पावतातूच ना न्हय, पूण आनीक कांय अश्यो प्रॉब्लेम्स आसा, आनीक कांय अशे इश्यूज आसात जाका लागून सायकॅट्रिस्टा कडेन चली भुरग्यांक वचचें पडटा. आमी आज हो दीस मनयता खरो, पूण ह्या दिसा आमकां खुबश्यो गजाली आमकां खबर नासता चली भुरग्यांच्या बद्दल, त्यो भारतांत आसूं किंवा गोंयांत आसूं, अश्यो खुबश्यो गजाली चलयां कडेन घडटात. सो फक्त चली जल्माक आयलें म्हणून जायना, ताचें पालन पोशण वेवस्थीत जावन ताका मानसीक स्वास्थ्य, ताचें आरोग्य बरें आसचें हाज्या खातीरूय बी खुबश्यो आमकां गरजो गोश्टी करच्यो पडटा ज्यो आमकां खबर ना, ताजे विशयी आमी जाणून घेवया. त्या बद्दल आमकां चड बऱ्यान बरें म्हायती दिवपाक शकता डॉक्टर अक्षदा आमोणकर. अक्षदा, म्हाका सांग, तुजे कडेन खुबश्यो अश्यो केसीस येता आसतल्यो, प्रामुख्यान तुजे कडेन आतां भुरग्यांचे सायकॅट्रिस्ट म्हणटकर तुजे कडेन चले आनी चलयो अशे दोनूय तरेच्यो केसीस येता आसतल्यो. प्रामुख्यान चड चल्यांच्यो येता काय चलयांच्यो येता? सो आता माझ्याकडे केसेस असे जे म्हटले दोन्ही चलयांचे आणि चलयांचे दोन्ही येतात. आता गोंयात जसे मॅडमीन म्हणले, गोंया चली आणि चल्या भितर काय अंतर करना, म्हणटकूच माझ्याकडे दोन्ही ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ केसेस येतात, पण चलयांचे प्रॉब्लेम्स आर लिटल डिफरंट. म्हणजे थोडे वेगळ्या तरेचे प्रॉब्लेम असतात, कसे की चले जे असतात दे आर व्हेरी वोकल, म्हणजे सांगू शकतात आपले प्रॉब्लेम किती आसा, अँड समहाव तांचे रागान नाल्यार इरिटेशन, एग्रेसिव्ह ह्या बिहेवियरान तांचे भायर येता. चलयांचे कितें जाता, खुबशे प्रॉब्लेम्स जे तांकां एखादी ते घरा सोंसतात किंवा स्कुलान भायर खेळूंक वता तेन्ना समथींग लायक मोलेस्टेशन ऑर एनी सेक्शुअल अब्यूज. ओके, दीज आर फ्यू थिंग्स जे चलयो उलयनात ताच्या बद्दल, ते मनान भितर दामून दवरतात आनी ते लजेक लागून घरान सुद्दां चडान चड ती आवयक सांगतल्यो, पण आवय चडश्यो आमी कितें करता, आसूं कांय ना, सगळ्यांबरोबर अशें जाता अशें म्हणून आमी त्या चलयेक तेन्ना उगी करतात. सो हे जो प्रकारची अब्यूज चलता, मे बी सेक्शुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, डिफरंट टायप्स, हे चली भुरगे जे आसता मनान दामून दवरता आनी ते एन्झायटीच्या रुपान भायर येवंक शकता. एन्झायटी म्हळ्यार नर्वसनस, उचांबळपणा, एकदम भिवून वचप. क्लासीन जर सपोज कितें जालें त्या बरोबर जाल्यार क्लासीन वचपाचेंच बंद जातलें, खेळटना कोणें कितें केलां खेळूंक वचपाचें बंद जातलें. अकस्मात चेंज इन बिहेवियर, म्हणजे सडनली नॉर्मल आशिल्ले भुरगे अकस्मात वेगळे वागूंक लागता. सो एन्झायटी जी आसा वेगळ्या प्रकारे येवं शकता. सो जर तूं डिफरन्स विचारशी चल्या भुरग्या भितर आनी चली भुरग्या भितर डिफरन्स इन द बिहेवियर इन सायकॅट्रीक प्रॉब्लेम्स इज दॅट की चले एग्रेसिवली भायर काडतात चडश्यो गोश्टी, म्हणजे चले अशेंय आसतात की ते डिप्रेशन आनी एन्झायटी जातात, पण चडशे चल्यांचे हे जे आसा सायकॅट्रीक इश्यूज येस एग्रेशनान भायर येतात तांचे. चलयांचे इट कम्स आउट इन एन्झायटी, घुस्मट जाता. आनी अनदर रिजन आय वूड, म्हणजे म्हाका अशें दिसता की इमोशनल कोशंट म्हूण आसता कितें, इमोशनल इंटेलिजन्स, इमोशनल कोशंट तो चलयां भितर आमचे चड आसता चल्यां परस. सो आमी कितें आसा, चली भुरगीं चिंततली, आपणें अशें सांगलें जाल्यार आवयक कितें दिसतलें, बापायक कितें दिसतलें, हे चिंतून चिंतून थोड्यो गोश्टी दामून दवरप, उलोवपूच ना, दॅट कॅन कॉज प्रॉब्लेम्स लेटर. सो ताजो प्रॉब्लेम तुवें सांगलें ते हाजेर जर आमी विचार करत जाल्यार अशें म्हणटात की चलयांक मॅच्युरिटी बेगीन येता अशें समाजा भितर एक, आय डोंट नो सायंटिफिकली तो कितलो, तूं त्या प्रोफेशनान आसा म्हणटकर तुका चड खबर आसतलें. समाज असो म्हणटा की चलयां भितर मॅच्युरिटी बेगीन येता, ताका लागून खंय तरी चलयां कडच्यान चल्यां परस चड अपेक्षा आसता
आणि त्या अपेक्षाक लागूनय खंय तरी एक सायकॅट्रिक प्रॉब्लेम जाऊ शकता बिकॉज द वे सेट इमोशनल कोशंट म्हटला पळय इमोशनली कोशंट इमोशनल इंटेलिजन्स हे हांवें पळयलां की चलयां भितर आनी इवन सम बुक्स हॅव सेट की चलयां भितर वो इमोशनल कोशंट जो आसा चलयां परस चड असल्या कारणान दॅट मॅच्युरिटी इज जस्ट दिस एक्चुअली 8-year-old boy and 8-year-old girl, the way the girl will see it emotionally, boy will see it emotionally different. I'm not calling any boy unemotional over here, but the thing is that it is a little different by the virtue of the hormones. हॉर्मोन्स चलयांचे हॉर्मोन्स आणि चल्यांचे हॉर्मोन्स वेगळे टेस्टोस्टेरॉन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन न्यूट्रिन दीज कॅन ऑल्सो मेक अ डिफरन्स पण येस इमोशनली गर्ल्स आर मोर गिविंग दॅन बॉयज ॲट टाइम्स समटाइम्स बरोबर बरोबर मॅडम अंगणवाडीन जेन्ना तुमच्यो अंगणवाडी सेविका वेगवेगळ्या घरांनी भोंवतात सर्वे करतात किंवा आनी कितें सरकाराच्यो स्किमी पावयतात ज्या पद्दतीन आतां डॉक्टर अक्षदान आमकां सांगलें की अशे अशे प्रॉब्लेम्स चलयां भितर आसता सो तुमच्यो अंगणवाडी सेविका जेन्ना घराघरांनी भोंवता तेन्ना तांकां अशे तरेचे प्रॉब्लेम्स दिसून येता आनी जर ते दिसून आयले जाल्यार मागीर मुखार तुमी कशें कितें त्या प्रॉब्लेमाक आमी एवरी म्हणजे 15 दिसांनी एकदां विलेज एंड हेल्थ सॅनिटेशन डे म्हणून मनयता आनी CBEs करता कम्युनिटी बेस्ड इव्हेंट्स करता त्या इव्हेंट्सान आमी आमचे बेनिफिशरीज जे आसा तांकां आपयता तांच्या बरोबर तांच्या फॅमिलीकूय आपयता तांच्या बरोबर म्हणजे एक गर्भवती महिला आसा ती महिलाच न्ही तर तिच्या मांवाक मायक घोवाक तिच्या नंडेक अशें तिच्या भोंवताली कोण रावता तांकां आपयता तशेंच जर एक एडोलसंट गर्ल्साक आपयता जाल्यार ताच्या भावाक ताच्या काकाक म्हणजे जे रिलेशन कोण ताजे बरोबर आसता ताचे तांकां आपयता म्हणजे ताका एकट्याकच न्ही तर आमी तो अवेरनस सगळे कडेन करता की बाय आमचे कोणी येवन गेलो जाल्यार भितरूच रावता भायर येना ताका तुमी फोर्स करा हे गॅस्टा कडेन उलोवपाक लाया आय कॉन्टॅक्ट करून प्लस निर्भीडपणे एक्सप्रेस करपाक जाय आतां आमी कितें म्हणटा बाबू खंय वचपाक जाय मॅचीक जाल्यार रोखडोच म्हणटलो आपूण 7 मॅचींग वचपाचो आनी वतलो पण बाय 100 फावटी विचार करतले की हांव वचूं काय नाका पप्पा म्हाका धाडीत काय ना मम्मा म्हाका तापयत काय हे ताजे मनांतले काडून उडोवपाक जाय आनी सांगपाक जाय की बाय तूं वचूं शकता पूण तूं सांबाळून हे कर आनी यो अशें हांव अशें म्हणना की चली भुरग्यांक रिस्ट्रिक्ट करपाक जाय ताका भायर सोडूंक जायना ना तांकां वचपाक दिवपाक जाय तांकां भायर सरपाक दिवपाक जाय आनी थोडें सांबाळून रावपाक जाय पूण सांबाळून म्हणजे कितें चल्याक भिवन किंवा हेका भिवन अशें न्ही हांव कितें म्हणटा तांणी थोडे सेल्फ डिफेन्स आसपाक जाय म्हणजे फर्स्ट इन्स्टन्स तुमकां हेल्प लोकांची मेळटलीच पूण फर्स्ट इन्स्टन्स तुमी पयलीं कितें कशी रिएक्ट जातली हाजेर मोस्ट इम्पॉर्टंट आसता म्हणजे तुमचेर अन्याय जालो सोसत रावली हेय बरोबर न्ही तुमी उलोवपाक जाय से नो टू बॅड थिंग्स एट रायट टायम कळ्ळें न्ही म्हणजे कितें अती जातकीच अगदी वतकीच तशें करपाक जायना हें आमी सांगता तांकां कावन्सिलींगूय जाता थंय आनी जर मालनरीश कोणी आसा जाल्यार तांकां आमी तेच हातून जो हेल्थाचो ऑफिसर आसता ताका आमी ताजी केस रिफर करता ताजे कितें हेल्थाचे मेन्स्ट्रुअल सायकलाचे प्रॉब्लेम आसा किंवा ताका स्कीन प्रॉब्लेम आसा ताका समज हेअर फॉल आसा हे सुद्दां आमी ते सगळे आमी ते डेवलप जाता न्ही तेन्ना ते आमी तांकां रिफर करता रिफरल सर्वीस दिता ताका मागीर आमी हेल्थाक एकदां दिता की मागीर ती फॉलोअप इन द प्रायमरी हेल्थ सेंटर जशें मॅडमीन आतां सांगलें की खुबश्यो अश्यो गोश्टी आसा जाका लागून चलयांक आमी एनकरेज करपाक जाय भायर सरपाक पूण हातूनच म्हाका आनी एक पॉयंट हायलायट करचोसो दिसता आमी चलयांक सांगतात खरी तूं भिवो नाका तूं उलय पूण खंय तरी चलयांकूय एज्युकेट करपाची गरज आसा की लर्न टू रिस्पेक्ट लेडीज लर्न टू रिस्पेक्ट अदर गर्ल्स चलयांकूय आमी खंय तरी चलयांक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकोवंक जाय तांचे कडेन बरें वागपाक शिकोवंक जाय चलयां कडेन वायट नजरेन पळोवचें न्हय हाजेय बी म्हाका दिसता संस्कार दिवप खूब गरजेचें आसा मॅडमीच्या त्या एका पॉयंटाचेर म्हाका हांगा सुचोवचें अशें दिसलें दुसरे वटेन अक्षता म्हाका सांग आतां एक प्रत्येक चली जावं चलो जावं वेन दे ग्रो अप एक स्टेज तांच्या भितर येता म्हणजे वी कॉल इट प्युबर्टी कळ्ळें म्हणजे नॉर्मल भाशेन ताका वयांत येवप अशें म्हणटा चलोय वयांत येता चलीय वयांत येता ह्या वयांत येवपाची जी सायकल आसता तेदे वेळार खंयचीशी प्रॉब्लेमां चलयां भितर चड दिसून येता आतां जेन्ना प्युबर्टी मीन वी से प्युबर्टी हिट जाली चलयो मातश्यो बेगीन म्हणल्यार आतां हालीं तर 10-11 वर्सांचे चलयांक पिरियड्स म्हणल्यार मेन्स्ट्रुअल सायकल तांची सुरू जाता सो दॅट इज द टायम दे हिट प्युबर्टी तेन्नाच ते हॉर्मोनल तांचे इम्बॅलन्स इट्स जस्ट स्टार्टेड सो सगळे हॉर्मोन्स
देर इज अ डिफरंट चेंज इन देम. तांकां वेगळ्या भशेन दिसूंक लागता. केन्ना केन्ना थोड्या चलयांक कितें जाता, आमच्या कडेन चलयो ज्यो येतात त्यो तांकां अकस्मात इमोशनल डिस्टर्बन्स म्हणल्यार एकदम रडूंक लागप, एकदम भिल्ल्या भशेन करप, नो रिजन बाय सडनली जावप. ओके, सो इवन लस दिसप, पिरियड्साचे सारके जर एज्युकेशन ना तांकां, सारकें सांगूंक ना आवयन पयलींच, जाल्यार एकदम पिरियड जाले की एकदम भिवून वचप. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की ॲट सर्टन एज पिरियड्सचे एज्युकेशन हे प्रत्येक स्कुलान दिवप गरजेचें आसता. बिकॉज अशें खूबदां जाता की पिरियड जाले आनी सडनली द गर्ल हॅज बिकम एन्शियस इन नेचर, एन्झायटी झाल्या, म्हणजे आपणे कितें चूक केली काय, अकस्मात हे कशें जालें, कितें जालें. आणि खूपशा चलयांक कितें आसा, एज्युकेशन नासता हाच्या बद्दल म्हटल्यार दे थिंक आतां पिरियड जाले म्हटल्यार आमी प्रेग्नंटूय जावंक शकता काय, अशीं भुरगीं असतात. तांकां खबर नासता प्रेग्नन्सी कशी जाता कितें. तांकां दिसता आतां पिरियड जाले म्हटल्यार प्रेग्नंट जातले का आपूण नेक्स्ट, आतां अशें जाल्यार आपूण कितें करप. तांकां खबर ना की प्रेग्नन्सी जाता कशी. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की एटलिस्ट आतां 7वीच्यानूच मे बी 7वीन बी ओके, सेक्स एज्युकेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज आणि केसी ज्यो येतात दॅट इज लेटर इन अडल्टहूड, पूण आय वील टॉक अबाउट दॅट ऑल्सो. आणि चल्या भितर जर तूं पळयत जाल्यार चल्या भितर येस अरावंड 12-13 इयर्साचे जांचे मच्छे हेवटेन तेवटेन मिश्यो गाडी मातशी फुटूंक लागता, दॅट आवाज फुटपाक लागता, दॅट इज अ चेंज दे डोंट लायक. थोडे चले एकदम तांकां हायट स्पर्ट येता अँड दे बिकम व्हेरी थिन अँड लॉंग, म्हणजे बॉडी इमेज इश्यूज जाता. चलयांकूय जाता बॉडी इमेज, खूब चलयांक बॉडी इमेज इश्यूज जाता, म्हणजे आपलो आवाज वेगळो चेंज जाता. सो चल्यां भितर हे सगळें जाता आनी दॅट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ इरिटेशन, नॉट लिसनिंग टू पेरंट्स. घरा कडेन मग आवय मम्मी कितेंय म्हणू तांकां रॉंगूच दिसता. मागीर फ्रेंड्स वेगळ्या भशेन भायर फ्रेंड्स मेळटा. ॲट द एज ऑफ 14-15 मेनी ऑफ द किड्स हू आर लायक म्हणजे थोडी भुरगीं जांकां वायट संगत म्हणटा आमी ती लागूंक शकता. सो इम्पॉर्टंट इज दॅट घरान जर आवय बापायन तितलो कंट्रोल म्हणना हाका, तितलो साथ भुरग्यां बरोबर आपल्या दवरलो एज फ्रेंड्स, नॉट एज लिनियंट फ्रेंड्स बट अ फ्रेंड हू इज कीपिंग अ वॉच ऑल्सो. इन शॉर्ट तुका अशें म्हणपाचें आसा की खंय तरी घरांतल्यान सेक्स एज्युकेशन एक्झॅक्टली सेक्स एज्युकेशन जावं, इवन इम्पॉर्टंट थिंग्स लायक सबस्टन्स यूज, ड्रग अब्यूज, हे जर चली आणि हे हांव चली आनी चले दोगांकूय सांगता, अशें म्हणना की चलेच करता. ओके, हे जर घरांतल्यानूच आवय बापायन मेकळेपणान तांचे कडेन उलयलें 7वी-8वीच्या एजीक, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो भुरग्यांकूय एक कॉन्फिडन्स येतलो की आवय बापाय आपल्याक खबर आसा हाज्या बद्दल, आणि इफ समवन इज फोर्सिंग मी टू डू इट, पियर प्रेशर आसा, आय कॅन टॉक टू माय पेरंट्स, आय डोंट हॅव टू फॉल प्रे टू द पियर प्रेशर. बरोबर. सो अशे तरेच्यो केसीस तुजे कडेन येतात. बरोबर. दिपाली मॅडम, म्हाका तुमी सांगा की आतां जशें अक्षदान सांगलें की घरा कडल्यानूय बी चलयांक खंय तरी एक सेक्स एज्युकेशन मेळपा जाय, खंय तरी सपोर्ट मेळपा जाय. पूण थोडे अशें पॉप्युलेशन आसा आमच्या गोंया भितर, हांव सद्या गोंया बद्दलूच उलयतां, गोंया भितर अशें थोडे पॉप्युलेशन्स आसा की पेरंट्स एज्युकेटेड ना. कळ्ळें तुका. म्हणटकर जर पेरंट्स जर एज्युकेटेड ना ह्या विशयाचेर, जाल्यार ते भुरग्यांक कशें कितें एज्युकेशन दिवपाक शकतले. सो सरकाराच्या वतीन पेरंट्साकूय एज्युकेट करपाक कितें तयारी आसा? अशा वेळार आमची अंगणवाडी सेविका आसा ती इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. ती दोगांयकूय बसून कावन्सिलींग सुद्दां करता. खूब फावटी सांगता तांकां बायक कितें थोडे कडेन आतां पळयलां तुमी सॅनिटरी पॅड यूज करप म्हणजे व्हडलें हायफाय वेस्ट ऑफ मनी अशें दिसता, कित्याक रुरल एरियान ती कोण यूज करिना, ती कपडो यूज करता. पण आमी आतां असो एक आमचो प्रोजेक्ट हाडिल्लो आसा जेणे करून गव्हर्मेंट आमची गोवा गव्हर्मेंट आसा आनी आमचे हेल्थ मिनिस्टर आसा तांच्या थ्रू आमी ती लॉन्च करतात आनी सांगतात 1 नोव्हेंबराच्यान सगळ्यांक मेळूंक लागतली की आमी एवरी मंथ जे लोअर क्लास ग्रूप आसा तांकां आमी सॅनिटरी पॅड्स दिवपाक पळयता. म्हणजे तांकां यूज करूं न्ही, तांकां कळूं न्ही, नाल्यार वर्सा वर्स कपडो यूज करप हे करप. आनी एक भयानक गोश्ट आमकां लक्षान आयली की भायल्या गांवांनी ती तण यूज करतात किंवा राख यूज करतात. हे दीस इज व्हेरी वियर्ड लायक न्ही. तांकां कशें हेल्थ रावपाचें, कशें सॅनिटेशन कशें पाळपाक जाय. आनी ह्या कोविडाच्या हातून न्ही भुरगीं भितरूच उरल्या, तांकां एक्सपोजरूय जालें ना, तांची मानसिकता थोडी मानसिकता मातशी चेंज जाल्ली आसा, तांकां भितरूच रावनूय बीन कंटाळो आयिल्लो आसता. हाज्या वेळारूय आमी तांकां अवेरनस क्रिएट करपाच्यो क्लासीस. आनी आतां सद्या ह्या वर्साचो जो अवर डिजिटायजेशन अवर जनरेशन म्हणून जो थीम आसा ताजे खातीरूय आमी पावल घेतिल्लें आसा. आनी आमी NGO थ्रू आनी थोडे ग्रुप्स ग्रुप्स आसा तांचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक इन्क्लूड करून
तांकां आमी कंप्युटर सेवी करपाक पळयता. म्हणजे एक खंय तरी एक कॅम्पिंग करपाचें आनी त्या भुरग्यांक सांगपाचें तुमी कंप्युटर शिकात, तुमी कंप्युटर कशें हाताळप, कशें तुमी तुमचें ऑनलायन आधुनीक हाज्या प्रमाणे. तशेंच आमी बायलां खातीर न्ही कसो तुमचो प्रोडक्ट ऑनलायन प्रोजेक्ट करपाचो, कसो तुमी ऑनलायन तुमचो माल कसो विकपाचो, त्याच्या खातीरय आमी क्लासीस सुरू केल्या. स्कील डेव्हलपमेंट डायरेक्टर आनी आमी मेळून क्लासीस घेवपाचे. पूण आतां सद्या पॅन्डेमिकान आमी ऑनलायन थोडे घेतले पण तितले इफेक्टीव जाले ना, कित्याक बायलो अर्दो दीस मोबायल घेवन समोर बसूं शकना. इट इज नॉट प्रॅक्टिकली करेक्ट. सो आनी इट इज नॉट 1-to-1 टच आसता तसो इम्पॅक्ट जायना. म्हणून आमी थोडे स्लो डावन केले आनी आतां अशें केलां की 50-60 बायलो एका रुमान घेवन तांचे 7 ITIचे हॉल आसात. तातूंत आमी बसून तांचे इन्स्ट्रक्टर दिवन तांच्याच मोबायलार तांकां कशें यूज करप. तशेंच एट पार वीथ दॅट आमी चली भुरग्यांकय कशें तांचे शिक्षणाचे ऑनलायन कशें हें करप आनी मेन म्हणजे आमी तांकां कश्यो कश्यो स्किमी तुमी अवेल करूं शकता ते सांगता. आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे कितें न्ही, हातून जे इक्वॉलिटीचे जे पळय आमी म्हणटात न्ही, तातूंत बायल मनीस घरांतली जी बायल मनीस आसता तिणें इम्पॉर्टंट रोल प्ले करपा जाय अशें म्हाका दिसता. कित्याक ल्हान आसतनाच समज आमी बाय बाबू बसला जाल्यार बाय चल गो बाबूचे कपडे हाड, बाय चल गो बाबूक उदक हाड म्हणटा की बाबूक कितें दिसता आपूण कोण तरी इम्पॉर्टंट आनी बाय म्हणजे आपले एसिस्टंट अशें तें ताणी घालूं जायना. ताणी सांगपाक जाय की बाबूकय सांगपाक जाय बाबू म्हाका उदक हाड रे. वी हॅव टू टेल हीम ऑल्सो. कितें डिफरन्सीस दिवपा जायना. बाबू म्हजो दोतोर जातलो पूण चली कितें जातलें कोण सांगूकूच वचना तें करपाक जायना. म्हणजे डिस्कशन शूड बी फेअर एंड जस्ट. इक्वॉलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम. कळ्ळें न्ही. जी गुट्टी जी आमी बाळकडू जे पिवयतात तेच इक्वॉलिटीचे दिवपाक जाय. म्हणजे तेन्ना पॅम्पर करप बाबू बाबू करून आनी मागीर सडनली म्हणप बाबू आनी बाय सेम, दॅट वील नॉट चेंज द दीस. हांव कितें म्हणटा आवय स्वता आवयन हे घेवपाक जाय की आपण डिफरन्शिएट करचें. सांगला तशेंच तुम्ही म्हणले की घरांतल्यान एज्युकेशन चड इम्पॉर्टंट आसा. मुखेल मुद्दो म्हाका अक्षता थोडक्यात सांग की आतां सद्या पॅन्डेमिकाक लागून एक 2-3 वर्सां समज आतां हे 2 वर्सां जाली ऑलरेडी पॅन्डेमिकाक लागून भुरगीं घरानूच उरिल्लीं आसा. अशा वेळार खंय तरी चलयांचेय बी मानसीक आरोग्य, भुरग्यांचे इन जनरल चलयांचे चल्यांचे मानसीक आरोग्य खंय तरी खच्चीकरण जायत आसा. अशा वेळार तुझे कितें संदेश आसा जे आतां आमकां दर्शक पळयता, जे पेरंट्स पळयता, तांकां तुजो कितें संदेश आसा की ह्या कोविडांतल्या हातून आपल्या भुरग्यांक तांणी कशें एज्युकेट करचें? आता ऑलमोस्ट म्हणजे कोविडाचे दुसरे वस्तू म्हणटा अशें सोंपूंक पावला. आतां पळोवंक गेल्यार भुरगीं घराच उरल्या, तांकां ऑनलायन क्लासीस चल्ल्या आनी आवय बापायंचे आतां ऑफिसीस सुरू जाल्या. आतां पयलीं अशें आशिल्लें की आवय बापूय घरा आशिल्ले, दे कूड स्पेंड टायम विथ ईच अदर भुरग्यां बरोबर. आतां आवय बापूय ऑफिसान वचूंक लागले. बेजिकली घरान इतलेंच करपाचें आवय बापायन की ऑनलायन क्लासीस चल्ल्या, कसलोय करून तो अभ्यास चल्ला काय तो पळोवप, एक तर तांच्या अभ्यासाचेर लक्ष दवरप, प्लस सांजचे तुमी घरा आयले की एक वर भुरग्यां बरोबर स्पेंड करप. म्हणल्यार आय ऑलवेज से की क्वॉलिटी फॅमिली टायम म्हटल्यार आवय बापूय आनी भुरगीं, 2 भुरगीं जर आसा किंवा एक भुरगें, न्हिदच्या पयलीं एक वर भर तरी एकामेका बरोबर टायम स्पेंड करप वेर द चायल्ड शूड बी अलाउड. भुरग्याक तुमी संदी दिवंक जाय आवय बापायक सगळें दिसभराचें सांगोवपाक. ते दिसभर कोणूय आसूंक शकता बरोबर न्ही. केअरटेकर दवरता घरा किंवा कूक येता घरा किंवा कितें खेळूंक भुरगीं सकयल वतात. जालें कितें दिसभर हें भुरग्यान मेकळेपणान आवय बापायक सांगूंक जाय. आनी त्या वेळाक आवय बापूय तांणी दोगांयनी म्हणजे एक इंटरॅक्शनशें आसूंक जाय भुरग्यां बरोबर की जालें कितें. मागीर तातूंत सगळे कडेन आवय बापायन डिसमिसीव म्हणल्यार कितें सगळें नकारात्मक हें करूंक जायना की काय ना तुका उगीच सद्दां दिसता अशें, तूं उगीच सद्दां असलेच कंप्लेनूच करता, तुका खुशूच नासता. ही नकारात्मक गोश्टी भुरग्या कडेन उलोवंक जाय, डिसमिसीव जावंक जायना. भुरग्याक मेकळेपणान उलोवपाक चान्स दिवंक जाय. जाता तशें चडांत चड हॉबीज भुरग्यां भितर इनकल्केट करपाक पळयात की एक बाबा कसले क्लासीस ऑनलायन जाल्यार ऑनलायन गिटार क्लासीस जावं, वायलीन क्लासीस जावं, डान्स क्लास जावं, एक कितें एनरोल करून भुरग्याक ते तातूंत घालप. आनी स्पेंडींग टायम, बेजिकली स्पेंडींग टायम बाय द पेरंट्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आवय बापायन आनी घरच्यांनी भुरग्यांक वेळ दिवप महत्वाचें. म्हणजे हे आमची जी चर्चा आसा खरें म्हणल्यार खूब खूब अशे विशय आसा सांगपा सारके. कित्याक चली भुरग्यांचो जागतीक दीस आज आमी मनयतात, इंटरनॅशनल गर्ल चायल्ड डे. पूण चलयांचे अशे खुबशे प्रश्न आसा जे म्हाका दिसना की ह्या अर्दवरा भितर आमी कवर अप करपाक शकतली. खुबशे विशय आसा जे सोंपचेच ना. पूण
इन जनरल आमी आतां दिपाली नायक मॅडम हांगा आसा, डॉक्टर अक्षदा आमोणकर आसा, हांचे कडेन आमी उलयली. हातूंतल्यान आमकां इतलेंच समजून येता की डिफरन्शिएट करूं नाका, चली जावं चलो जावं डिफरन्शिएट करूं नाका. चलयांक आमी जशें एज्युकेशन दिता की बाय तुवें सांबाळून वागपाक जाय, सांबाळून कपडे घालपाक जाय, आपले स्वताचे जीव राखपाक जाय, रातचे भायर सरूं नाका किंवा वॉटेवर खुबशीं रिस्ट्रिक्शनां आमी चलयांचेर घालतात. तशेंच म्हाका दिसता चलयांचेर रिस्ट्रिक्शनां घालतनाच आमी हेंय लक्षांत दवरपाक जाय की आमी चल्यांक एज्युकेट करतात काय ना. चल्याक आमी फ्री हँड सोडटात, तूं जाय तेन्ना भोंव, जाय तसो भोंव, जाय थंय वच, जाय तांच्या बरोबर वच, पूण ना, खंय तरी चल्यांकूय आमी एज्युकेट करप गरजेचें आसा की लर्न टू रिस्पेक्ट लेडीज. आमी म्हणटात की आमच्या पुराणांतूय आमकां सांगिल्लें आसा की अख्खी सृश्टी जिच्या उदरांत जल्माक येता ती स्त्री, पूण ह्या स्त्रीक आमी महत्व दिताच आमी त्या स्त्रीक आदर दिवपाकूय शिकूंक जाय. आनी तो आदर आमी आमच्या चल्यांक जेन्ना एज्युकेट करतले तेन्नाच तो आदर आमी स्त्रीक बायलेक दिवंक पावतले. आज आमची ही चर्चा खूब बरी रंगली. आनीकूय विशय आशिल्ले जे आमी हाता सकयल घेवपाक शकता आशिल्ले, पूण वेळ कमी आशिल्ल्या कारणान आयचो हो एपिसोड आमी आज हांगा सोंपयतात. आमी आमचे दोनूय गेस्ट डॉक्टर अक्षदा आमोणकर आनी मॅडम दिपाली नायक हांची प्रुडंट मिडियाचे वतीन हांव दोगांयचे उपकार आठयता. मुद्दम वेळ काडून हांगा येवन ही चर्चा आमची रंगयल्ले खातीर तांकां दोगांयकूय प्रुडंट मिडियाचे वतीन देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार. This program was sponsored by BPL, Happy Little Things.